नमस्कार येवकार गोवा नेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंय बेरोजगारी मुक्त करपाचो संकल्प खासगी सरकारी मळार रोजगार पर्यटकांक लुट्टल्यांक शिटकावणी टॅक्सीवाल्यांक उलो मायनिंग जाग्यार येता मुक्ती दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो। गोंय मुक्ती दिसाचे गोंयभर तालुक्यांनी सुवाळे तालुक्याचे हेडक्वार्टर्सांत मंत्री आमदारांनी हुबयले तिरंगे शाळा कॉलेजांनी मुक्ती दिसाच्यो कार्यावळी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कंपन्यांक प्लॉट दिवंक सुरवात गोंयची ड्रोन पॉलिसी रिलीज तेलंगणा हिमाचला उपरांत ड्रोन पॉलिसी करपी गोंय तिसरे हर घर फायबराचो सरकाराचो प्लान। गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करपाची तयारी फाल्यां बसका कॅबिनेटाक विशय जाळवणदारांक घेवन लॉन्चिंग पर्यटन मंत्री म्हणटा वास्को सारको प्रकार खपोवन घेवचे ना। गोंयांत चडसो सेकंड होम्स लक्झरी सेगमेंट अफोर्डेबल हावसिंगांत गोंय फाटीं रुपांतरां अनियोजीत हरीत वाठाराचो विचार जाय राष्ट्रीय रियल्टर्स संघटनेचे 63वे आम सभेत विशय। पर्यटन खात्याच्या एसपीव्हीच्या कामाचो खर्च बजेटा परस दोबराद 80 कोटींचे बजेट कामाचो खर्च 170 कोटींचे 90 कोटींची बिलां पेंडिंग कामां हुमकळपाची परिस्थिती खासा रिपोर्ट। महाराष्ट्र कर्नाटकाचो शिमेचो वाद तापता महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाआघाडीचे बेळगावी एंट्री दिना म्हणून आंदोलन 300 फुडाऱ्यांक बॉर्डरीचेर आडायले धाडले परत कांय जाण पोलिसांच्या ताब्यांत। गांवचे उदरगती आड लोकांक भडकावपी प्रवृत्तीक बरे लोक बळी असल्यो प्रवृत्ती कडेक काडच्यो पडटल्यो साखळे सुर्ला पुलाच्या उक्तावणाक केल्ले कडेन मुख्यमंत्र्याचो विरोधकांचेर फार। फ्रांसाक हारून अर्जेंटिना फुटबॉल चॅम्पियन गेम 3-3 जाल्ल्यान पेनल्टीचेर निकाल एम्बापेची हॅट्रिक मार्टिनेजाक गोल्डन ग्लोव्स एम्बापेक गोल्डन बूट मेसी गोल्डन बॉल। जमनी बळकायतल्यांक सोडचे ना ते खातीर खासा कायदोय केला। स्वयंपूर्ण गोंय खासगी सरकारी रोजगार संधी पर्यटनांतल्यान रोजगाराचेर सरकाराचो भर पर्यटकांक पिट्टल्यांक वगी रावचे ना म्हणून शिटकावणी टॅक्सीवाल्यांचे सहकार्य जाय मायनिंगाचो प्रस्न सुट्टा गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो। मुखेल परेड सुवाळो ताळगांव हेलिपॅडार जालो। स्वयंपूर्ण युवा स्वयंपूर्ण महिला सरकार तुमच्या दारी मंत्री तुमच्या दारी मेगा जॉब फेअर अशा कार्यावळींचे यशस्वी आयोजन करून आम्ही लोकाभिमुख प्रशासनाचो एक अनुकरणीय वास्तपाठ घालून दिल्लो आसा। सगळ्या मतदारसंघात समान पद्धतीचो भेदभाव विरवीत साधन सुविधा विकास जावच्यो म्हणून हांवें ह्या अर्थसंकल्पात आश्वासन दिल्ल्या प्रमाणे MLA लेड स्कीम 2.5 कोटी मेरेन या खर्चाची तरतूद करीत मतदारसंघ विकास निधी आयोजनय बी हे फावटी चालीक लायला। कांय समाज विघातक प्रवृत्ती गोंयकारांच्यो जमनी हडप करपाचे आनी गोंयचें नांव बदनाम करपाच्या अशा प्रवृत्तीक म्हजें सरकार थारो दिवचें ना आनी त्याच कारणान स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम ऑन लँड ग्रॅब तयार करून कडक कारवाई चालू केल्या। पर्यटन व्यवसाय हो ब्रँड गोवाचो अविभाज्य घटक आसा। या पर्यटन क्षेत्रात पूर्ण सहकार्य दिवन गोंयची प्रतिमा जगाच्या पटलाचेर अनुकीय सुधारची म्हण आमी सातत्यात प्रयत्न आसा। हांव लोकांक कडल्यान तशाच पद्धतीची अपेक्षा करता की गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सातत्यात सहकार्य करचें। बीच टुरिजम एडवेंचर टुरिजम बॅकवॉटर टुरिजम इंटरलँड टुरिजम स्पिरिच्युअल टुरिजम वेलनेस अँड हेल्थ टुरिजम इको टुरिजम अशा विविध क्षेत्रात गोंय नावारूपाक येवचें म्हण सरकाराचो योग्य दिशेन प्रयत्न सुरू आसा। गोंयांत येवपी पर्यटक
बऱ्या तरेचो ट्रान्सपोर्ट सुविधा मेळची हाज्या खातीर आमचो भर आसतलो. हांगासले टॅक्सी वेवसायीक आनी टूर ऑपरेटर्स हांचेय आमकां सहकार्य जाय. पर्यटकांक नाहक त्रास करपी आनी तांची लुबाडणूक करपी लोकांनी म्हाजे सरकार हाज्या फुडें गय करची ना हाजी हांव शिटकावणी ह्या वेळार दिवपाक सोदतां. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान जनतेक उतर दिल्लें की राज्यांतलो खाण वेवसाय सुसृतीत आनी चालू करतलो म्हणून. सांगपाक खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकारान केल्ल्या प्रामाणीक प्रयत्नाक यश मेळ्ळां. तातूंतल्यानूच पयलो विशय केंद्र सरकारचो निर्यात जावपी खनीज मालावयलो लायिल्लो 50% कर माफ केलो आनी हातूंतल्यानूच गोंयच्या ऑक्शन ओर निर्यातीचो मार्ग मेकळो जाल्लो आसा. हायकोर्टात प्रलंबीत आशिल्लो ऑक्शन ऑफ डम अँड रिजेक्टेड ओर हाचो प्रश्न सुटावो जावन खनीज वेवसाय सुरू जावपाचो गतिमान मार्गाचेर आसा. गोंयच्या मायनिंग ब्लॉक्सचे ऑक्शन कार्यरत जावन खाण पट्ट्यांतल्या लोकांच्या रोजगारांचो मार्ग निर्माण जाला हाचो म्हाका खूब खूब अभिमान आसा, खूब खूब आनंदय आसा. इतले मजगती देशाची राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंय मुक्ती दिसा निमतान गोंयकारांक शुभेच्छा दिवपी ट्वीट केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय मुक्ती दीस राज्यभर मोठ्या दबाज्यान मनयलो. भुरग्यांनी शाळा कॉलेजींनी हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं. तालुका हेडक्वॉर्टर्सांत आमदारांनी तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली. गोंय आनी देशाचे उदरगती खातीर वावुरपाचो उलो. गोंयभरचे मुक्ती दिसाचे सुवाळे. आता डिसेंबराच्या आदी जुवारी ब्रिज जे सगळ्याहून उदाहरण व्हडलें दक्षिण गोंयचे खातीर कित्याक कनेक्टिंग साउथ विथ द नॉर्थ अँड नॉर्थ विथ द साउथ वायस वर्सा हे आता हेजे उद्घाटन जातले. So I think the new year will start with a good launch of the taxi app by the name of Goa Taxi. आमच्या सत्तरीचे सुपुत्र मग दीपाजी राणे 26 जानेवारी 1852 या दिवशी क्रांतीवीर दीपाजी राणेंनी नाणुशा किल्ल्यावरती प्रचंड मोठी क्रांती घडवली. आम्ही पळयता की 4-5 जाणांची नांवां येता म्हळ्यार कित्याक आमची हिस्ट्री आमकां चडशी खबर ना म्हणून आमकां ती नांवां आमच्या तोंडार पाठ ना आनी जी तोंडार पाठ आसा तीच नांवां आमी घेता. कितल्या जाणांनी बलिदान दिलें. तशेंच जे सैनानी जे स्वतंत्र सैनीक पावन जाले आनी जे हयात आसात तांकां सुद्दां आदरांजली दिता आसतना आमी तेंची याद सदीत देवत थवय जाल्यार अशें आयज तुमच्या मुखार प्रार्थना करता. गोंय सरकारान भाजप सरकार जे तरेन वाटचाल केला जे वाटचालीन आमी आसा ही खरोखरच आमच्या फ्रिडम फायटरांचे जेंच्यांनी संघर्ष करून आमकां मुक्ती दिल्ल्याचे त्यांची आत्मान शांती गावतली. बऱ्यो कॉलेजी आयज पेडण्या सारकिल्ल्या 3 कॉलेजीत आहा. नको गुलामी नक्षत्राची भीती आंधळ्या त्या ताऱ्यांची. नको गुलामी नक्षत्राची भीती तांदळ्या त्या ताऱ्यांची. आयुष्याला भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची. आयुष्याला भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची. आयुष्याला द्यावे उत्तर नजर रोखून नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. लोक आपले देव धर्म घेऊन रानावनांनी गेले, डोंगराच्या माथ्याचेर गेले, पोत्र्यान देव लिपून दवरले. पण आपलं कल्चर, आपली संस्कृती, आपली पुरोगामी विचार, आपली लोककला, आपली परंपरा सोडले ना. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगा राज्य केले पण ते आमची संस्कृताय बिगडपाक शकले ना. ही क्रांती जी क्रांती जाल्ली ही जमीन आमकां दिवपाक आनी देवान ही आमची जमीन तेणी आमकां पाटल्या आमकां दिली आनी उरलेले रोखडे दिता म्हणून सांगले ते अजून दिवना. आनी तांकां म्युनिसिपालिटीनी लेटर केल्लें आसा आनीक मुख्यमंत्र्याकडे दिल्लें आसा. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी कंपन्यांक प्लॉट दिवंक सुरवात.
IT मंत्री रोहन खंवटे उलयला. गोंयची ड्रोन पॉलिसी जाहीर. एडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग हबूय उक्तो. सेक्युरिटी आनी सर्वेक ड्रोनाचो वापर करूं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. IT महामंडळाचो अध्यक्ष आमदार शेटये आशिल्लो. तेलंगण हिमाचला उपरांत ड्रोन पॉलिसी चालीक लावपी गोंय तिसरें. रोखडेंच खंय हर घर फायबर. आता सेक्युरिटी पर्पज जो ड्रोनाचो यूज जावपाक लागला. म्हणजे वी आर नॉट अ बॉर्डर स्टेट बट वी आर इन अ कोस्टल स्टेट. इन फ्युचर म्हणजे फाटलो जो सेक्युरिटी थ्रेट आशिल्लो मुंबय सारकेल्या ठिकाणी तो कोस्टलांतल्यानूच जाल्लो. त्या खातीर वी शूड बी द अलर्ट एट बीइंग अ कोस्टल स्टेट ऑल्सो. त्या खातीर फ्रॉम सर्वे टू सेक्युरिटी पर्पज ड्रोनाचो यूज कशा पद्दतीन करूंक शकतले तो इन एडवान्स सेक्टरांत करपाक लागला. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीक कंपन्यांक प्लॉट दिवपाक सुरवात जाल्या. गोवा ड्रोन पॉलिसीची घोशणा जाल्या उपरांत IT मंत्री उलयलो. ड्रोन पॉलिसी चालीक लावपी गोंय तिसरें राज्य. हर घर फायबराचो सरकाराचो प्लान. Her Ghar Fiber is going to be a reality soon, connecting every household with optical fiber cable network. The state headquarters will be connected to 12 talukas, 191 gram panchayats, 225 government office building locations, and further providing last mile connectivity to end users at a village level of additional 228 villages. Coming to the electronic manufacturing cluster at Tueng, the plot allotment of the electronic manufacturing cluster is underway. Emerging technology companies from drones, semiconductors to electric vehicles will be encouraged to set up their units. Investor meets held in Bangalore, New Delhi are expected to have dividends in the weeks to follow. We have had roadshows in Bangalore and Delhi, which we have had connect with various companies, which I would call as hot calls, which are wanting to invest in these particular domains. And I'm very happy to announce that we are the third state in the country, Goa being very dominantly coming up with the policy after Telangana and Himachal Pradesh. एडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग हबूय उक्तो. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरांत गोंयाक खंय पयलेच फावट 3D प्रिंटर मेळ्ळा. सरकार स्टार्टअपाकूय खंय हातभार लायता. So this 3D printing and all is a need of hour. And now I came to know it is not only used in electronic vehicle or motions only. It can be used even in medical part also. वखदांची हार्डवर करूंक ड्रोनाचो उपेग जातलो. The advantage is this: when you use this drone for transportation of even vaccines, there is one study which I have read. They are used for transportation of vaccine. The main advantage is that whenever you transport any medicine through drone, the infection rate is less. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करपाक आमी तयार आसात. फाल्यां ते विशीं बसका जातली. येरादारी खातें ॲप लॉन्च करतलें. कॅबिनेटांत ॲपाचो विशय येतलो. मागीर जाळवणदारांक बरोबर घेवन ॲप सुरू करतले म्हूण पर्यटन मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. टुरिजमाक ॲप बऱ्याक पडटलें. वास्को सारको ब्लंडर खपोवन घेवचें ना म्हूण शिटकावणी. गोंयचें नांव खंय घाण जालां. Importantly, the app for usage is ready, and तो app येतकरूय after cabinet also with stakeholders we will present it. जे कोण फक्त उलोवन हे वाट लावंक सोदता ते म्हाका दिसता आमी टॉलरेट करचे ना. आय थिंक चीफ मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी क्लियर एंड वी आर ऑल्सो व्हेरी क्लियर. पयरचो जो ब्लंडर जाला वास्कोचो, वी कॅनॉट अफोर्ड एनदर ब्लंडर. हे लोक आज ज्या तरेन तांणी पयर केला, ह्या इन्स्टन्सान आमकां कितलो डॅमेज जाला तो तांकां कळपाक जाय. ही शीप आयली ताजे एक्सपिरियन्स कितें दिलें तें सगळ्या जगान पळोवन जालें. वर्ड ऑफ माउथ इज ऑलरेडी गॉन बॅड. Embassies and other people who have been talking to, we have been clarifying what the position is, and we need to ensure that such things do not happen. Simultaneously, the app coming will give a smooth flow, and वो app तांचोच app आसतलो आनी कोणाचो न्ही. तांकां पयलीं खंयचो app आयलो प्रायवेट म्हणटाले, वो तांचोच app. आतां कोण तरी म्हणटा पॉयंट टू पॉयंट नवे चिंतून म्हाका रातचे चिंतता सकाळीं प्रेस स्टेटमेंट दिता. वी आर व्हेरी क्लियर. फेलो हू वॉन्ट्स टू वर्क, वी आर विथ हिम. गोंयची सेकंड होम्स लक्झरी सेगमेंटांत बरी कामगिरी. मात सामान्याक परवडपा सारकें अफोर्डेबल हावजिंगांत गोंय फाटीं. नॅशनल रियल्टर्स असोसिएशनाचे 63वे आमसभेंत विशय आयलो. गोंयांत प्लॅन्ड हावजिंग जाय. समाजाच्या सगळ्या घटकांचो विचार जावंक जाय. गोंयांत जमीन रुपांतराय नियोजीत नात. हिरवळीचो विचार जावंक जाय. नाराचे बसकेंत विशय आयलो. Goa is also facing a distress in the affordable housing system. Right? So I would wish that banks, revise their lending norms. A lot of people have faced trouble and distress during the pandemic. A lot of salaries were disrupted. A lot of business were affected.
So loans have been a little slow coming there, but now government is rectifying it. I hope that once this gets rectified, the affordable segment will also start moving, because housing is a requirement. Housing needs have to be planned. Unplanned housing, just conversions anywhere happening, are not what are required. Planned conversions, planned ways in the manner which sustains our environment is the need of the hour, and that is what we have to look at. So percentages in that have to be determined by studies. You can't expect us brokers to do that for you. Although we have knowledge about it, but would like to share it offline with you guys rather than in the press conference. Unwanted flooding is going on. Right now 6% is developed already. You know what 1.1% of that means? 37 square kilometers. You know what is 37 square kilometers in terms of square meters? We do have land left, but it has to be developed properly. Unplanned development is harmful for Goa. If it is planned development, you will find many norms, green norms coming in, many other things coming in. We require to adhere to the Green Building Council norms. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पर्यटन खात्यान स्पेशल पर्पज व्हेकल या खासा युनिटा सकल घेतिल्ल्या कामाचो खर्च बजेटा परस मायज सुमार दोबरात जाला. 2022-23 खातीर 80 कोटींचे बजेट आशिल्लें, मात कामां जालीं 170 कोटींची. पर्यटन खात्याक आनीक फंड जाय म्हूण पर्यटन बोर्डाचे बसकेंत विशय आयलो. बिलां फारीक केली ना जाल्यार कंत्राटदार कामां बंद वा गो स्लो करपाचो खात्याक भंय. खासा रिपोर्ट. पर्यटन खाते स्पेशल पर्पज व्हेकल या खासा युनिटा सकल पर्यटनाक लागपी वेगवेगळ्यो साधन सुविधा उबारपी कामां करता. ह्या वर्सा SPVच्या कामांचो खर्च बजेटा परस दोबरात जाला. खात्यान सरकारा कडेन आनीक 90 कोटी मागल्यात. विशय निकतोच टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत आयलो. SPV सकल कामांक 80 कोटींचे बजेट दिल्ले. सरकारान 72 कोटी मंजूर केले, 8 कोटी अजून दिवचे आसा. स्पेशल पर्पज व्हेकला वरवीं वेगवेगळी कामां चालू आसात. 80 कोटींचे बजेट, कामां 170 कोटींची. कंत्राटदारांची बिलां पावोवंक खात्याक जाय आनी 90 कोटी रुपया. बिलां फारीक केली ना जाल्यार कामां बंद पडपाचोय भंय आसा. 90 कोटींची ही कामां 3 वेगवेगळ्या कॅटेगरी सकयल हातात घेतिल्ली. राज्य बजेटा सकयल घेतिल्ल्या कामां खातीर 35.76 कोटी रुपया कमी पडटात. गोवा ॲट 60 नीती आयोगा सकयल घेतिल्ल्या कामांक 21.23 कोटी रुपया कमी पडटात. स्वदेश दर्शना सकयल घेतिल्ल्या कामांक 27.43 कोटी रुपया कमी पडटात. बॅलन्स लायबिलिटी पावल्या 5.31 कोटींचेर. ह्या सगळ्या कामांक खात्याक जाय आनी सुमार 90 कोटी रुपया. सध्याच्या हे परिस्थितीत स्पेशल पर्पज व्हेकला सकल आर्थीक वर्ष 2022-23 आनीक नवी कामां घेवप शक्य ना म्हण खात्यान टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत स्पष्ट केला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो सीमेचो वाद तापता. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आनी महाआघाडीन बेळगावी एंट्री दिना म्हूण आंदोलन केलें. महामेळावो करपाक बेळगावी पोलिसांचो न्हयकार. सुमार 300 फुडाऱ्यांक बॉर्डरीचेर आडायले आनी परत धाडले, जाल्यार कांय जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. कर्नाटकाच्या विधानसभेचे शियाळी अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा तांचो महासभेचो प्लान आशिल्लो. गांवचे उदरगती आड लोकांक भडकावपी कांय प्रवृत्ती आसतात. ह्यो प्रवृत्तीक काडून उडोवंक जाय. अशा प्रवृत्तीक बरे लोक बळी पडटात. हायस्कुलाच्या इशू वेळारय अशेंच जाल्लें म्हूण मुख्यमंत्री सांखळे सुर्ला उलयलो. सुर्ला 50 वर्सां पोरनो साको आतां पूल केला. ताच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान प्रकल्पांक विरोध करतल्यांक उजराय आयले. अरे जो प्रकल्प बांदता हो तुमच्याच खातीर बांदता,
म्हणजे तो बांदू नाका, तो आडोवन उरचो, तो लेट जावचो, ही जी प्रवृत्ती आसा पळय न्ही मनशाची, ही प्रवृत्ती पाड आसा. गांवच्या विकासाच्या विरोधात भडकोवपाची प्रवृत्ती काही जाणांच्या मदीं तकलेन आसा पळय न्ही, ही काडून उडोवपाक जाय. ही म्हाका दिसता तेका काही लोक, बरे लोकूय बळी पडटात आनी थोडे फावटी पडले, इश्कोलाच्या वेळार पडले, आतांय पडपाक आयिल्ले. सुरला 101 कोटींची कामां जाल्यात. खंयच्याच गावात खंय इतले काम जाल्ले ना. सुर्ला गावात जितको विकास केला तितको आनी खंयसरूच विकास आमी अशा पद्दतीचो विकास करूंक ना. हा विकास दोनूय तरेन सांगता. म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी ह्या ज्यो गजालीचेर उलयता, म्हणजे गावात जाय त्या कम्प्लिटली इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप, इन्क्लुडींग म्हणजे आमी रस्ते लायटीचेरूच उलयना, गावातल्या प्रत्येक घरात टॉयलेट दिता आसतना देवळा कडले टॉयलेट सुद्धा पब्लीक हाच्या अंतर्गत बांदप, होय प्रोजेक्ट सरकारान केला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. लुपीन कंपनीन गोंया खातीर केल्ल्या CSR कामा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कंपनीक पुरस्कार भेटयला. लुपिनान आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर फाटल्या कांय वर्सां सावन गांवांनी कितल्योश्योच स्किमी चालीक लायल्यात. ते मागीर शेतकाम आसूं वा बायलां खातीर शिवण कामाचे उपक्रम. We touched about 22 villages all these 6 years. There we have started with the school and later we enter into the husbandry, poultry and also women empowerment, giving the some help to them and also some permissions from the government to do their own business. And this initially it was a tough time for us also to make them to understand what they want to, but few people are still continuing. It's a happy news to me. By whenever I go out for the field visit in the CSR activity, I am very much impressed, and also yes, we are doing something to the society. Personally what I felt, because I also belong from a rural area, but of course my education and all that going on in the urban area. Many people, even childhood when we are in the villages and all that, the people due to they have the knowledge, but there is no coaching or no training or no help from others. The people has not developed a lot. That is my personal feeling. When I am going to these villages, I want to see such type of people there. If they will develop, our nation will develop. फ्रांसाक हरोवन अर्जेंटिना संवसारीक फुटबॉल वस्तात. युरोपाचें वर्चस्व मोडीत. दोगांनी दरेकी 3 गोल केल्ल्यान मॅच ड्रॉ जाली आनी उपरांत सर्तीचो निकाल पेनल्टी शूटआउटाचेर लागलो. अर्जेंटिनान पेनल्टी शूटआउट 4-8-2 जिखलो. एम्बापेची हॅट्रिक फ्रांसाक जिखोवंक शकली ना. अर्जेंटिनाच्या मार्टिनेजाक गोल्डन ग्लोव्स, एम्बापेक गोल्डन बूट, मेसीक गोल्डन बॉल फावो जाला. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.